questions we have raised is about pollution in the rivers and in the water bodies. 11 major rivers in Goa, including Mandavi River, Zuari, Sal, are classified as polluted by the Central Pollution Board due to untreated sewage, industrial effluents and mining waste. एक डिसिजन इमिजिएटली काल घेतले हांवें आनी तें म्हटल्यार every single division which is related to the river close by will have one subsection particularly looking after the quality of water in that river. आणि त्यामुळे न्हंयचे उदकाची चेकिंग करता आसतना किंवा मेंटेन करता आसतना नाला जे आसा कनेक्टिंग नाला जे आसा पळय न्ही त्या नालाचो बी रिपोर्ट मेंटेन करपाचो काम जे आहा पळय न्ही त्या सब डिविजन करतले. हांवें इंस्ट्रक्शन दिल्या काल की प्रत्येक नाला जो आसा विच इज कनेक्टिंग अ रिवर त्या नालाचे उदक सुद्दां आमी क्वॉलिटी मेंटेन करपाक पळोवपाक जाय, एसेस करपाक जाय. सो माय टेक्निकल लॅब जे आसा पळय न्ही आमच्या WR डिपार्टमेंटान that for north and south we are going to have separate 2 labs. Their exclusive job will be to test the water and submit a monthly report. सिवरेज येता साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तेंका एक नाल्ला तितूंतल्यान सगळी सिवरेज येता तो तूं कितकोन प्लग करतलो न्हंयत येना जावपाक जरी तरी कांय मोठी येना जाल्यार तो तूं जिओ बॅग्स घालतलो. यू विल इम्प्लिमेंट जिओ बॅग्स ओवर देयर टू प्लग इन दॅट. कोरिया रे तुगे तो जिओ बॅग कोण हाड पळोवया घालता मॅफी करता हे टॅप इन करपाक लागून डिपार्टमेंट थ्रू द WRD डिपार्टमेंट तुम्ही एक्शन प्लॅन कितें केल्लो? नालाचें उदक टेस्ट करपा संबंधी आमी सिस्टम तयार करूं नाशिल्ली. एक न्हंयचे संबंधी उदक टेस्ट करपाचे आमचे कडेन पॉयंट्स आसा हांगसर दिल्यात त्या रिपोर्टा त्या प्रमाणे. सोगटे रिवरां तुमी प्रिकॉशन घेतले ना फकत रिवर सालां घेतले आनी के सो आहाय तितून कित्याक काम केलो ना? The reports were very clear that the rivers are polluted. You have stuck to the point. Hats off to you. But what course correction can we do about this? If the government is serious, we need bigger budgets. What is the comprehensive plan? मधमाशय हे हावसात म्हणपाक सोंपें. You start it at your place first. I am going to start at my place. Speaker Let us sir. do that. Speaker Let us sir. do that. See, Lakshan, No, see, Speaker sir. Yes, sope no. You are the minister. You are in charge. It is your duty. बोटीकार जे ट्रॉलर भायर वता म्हणजे तांकां स्टॉक घेवन वचचो पडटा आनी 8-10 सिलिंडर घेवन जेंचे ट्रीप जी एक आसता 10 ते 15 दीस आसता सो तांकां सगळ्यांक एक बरो व्हडलो कन्सर्न जाला. तशेंच बारीक हॉटेलकार रेस्टॉरंटवाले तांचो एक व्हडलो कन्सर्न जाल्लो आसा की कमर्शियल सिलिंडर कमी जाल्या म्हणून जे एजन्सीज आसा तेंच्यांनी सकाळीं कॉल करून आमकां इशू आसा वो रेज करपाक हय टोटली बंद जाल्या म्हणून. सो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नॅचरल गॅस सेंट्रल फॉलोअप करून आता इतल्या बेगीन ह्यो रिस्टोर करून सोल्युशन काडचें म्हणून. तू एक म्हयनो आहला मोठा मरे काल पयरूच. स्पीकर सर हांव ऑलरेडी आमी स्टॉक जो पूर्ण गोंयांत आसा सगळ्या एजन्सी कडेन उलोवन घे म्हटला. तांचो काल सर्क्युलर आयला की कमर्शियलांक दिवपाचें बंद कर म्हणून. हांव राती पेट्रोलियम मिनिस्टरा कडेन उलयलां आनी रिगार्डींग आज दनपार पर्यंत तांच्यांनी एक कमिटी काडल्या केंद्रात कित्येक जाणांची सेक्रेटरी लेवलाचेर खंयच्या स्टेटीत कितलो स्टॉक अवेलेबल आसा आनी कितलो कमर्शियल आनी रेजिडेन्शियल कितले आमी करपाक शकता ह्या विशयाचेर. आयज दनपार मेरेन आमचो गोंयचो रिपोर्ट जो आहा पळय न्ही हो तांकां धाडटा आनी ताज्या उपरांत इन्स्ट्रक्शन जी आहा पळय न्ही सगळ्या गोंयांत जितके सप्लायर्स आसात आनी एजंट्स आसात त्या सगळ्या जाणांक दनपाराच्या पर्यंत इन्स्ट्रक्शन्स वयतली. आत्ताच्या घडीक तरी म्हणजे गोंयांत एट प्रेझेंट मिनिमम टू मिनिमम 15 डेजचो स्टॉक अवेलेबल आहा. एज फॉर इन्फॉर्मेशन पण तेजी डिटेल एजंट आनी स्टॉक वायज सगळी घेत आसा. Attention of the House is drawn to the fact that despite the assurance given on the floor of the House on 4th August that notification regarding the reservation of OBC students in postgraduate medical seats in JMC and Dental College as per the 100-point roster would be issued within a week, the notification has not been issued. Because it is further noted that the rules governing 100% roster-based reservation for OBC, ST and SC categories in Goa Medical College and Dean College remain pending. Because the government has consistently turned a Nelson's eye to the matter. In view of the upcoming PG NEET medical registration scheduled for the first week of April, the House seeks clarity on the concrete steps the government proposes to take to ensure that the notification is issued without further delay. PG NEET आज एप्रिल आंदा एग्जाम आहे. जाल ना पेंडिंग अजून. बिकॉज प्रोसिजर सुरू आहा कंटिन्युअसली सगळा ना मा एप्रिल होऊन जातले का मोठा आता आम हाय ना बिफोर एप्रिल इज देयर एग्जाम्स विल इट हैपन टू एप्रिल ते माशे सांग नु तू एप्रिल देयर इज अ देयर प्रोसिजर सुरू आहा दे आर स्कॅर्ड.
हांगा साखळे पासून मुखेलमंत्र्याच्या मतदारसंघात पासून एस्कॉर्ट सर्विसीस आसा हे हांव टेबल करता. आतां हें दिसता आयज ओपन प्लॅटफॉर्माचेर दिसता कितलेशे सर्वेज आउट जाल्ले आसा. सो हें जेन्ना जाता स्पीकर सर होम डिपार्टमेंट करता कितें सांगलेलें म्हाका स्वता म्हणूंक लागलें लडकी चाहिए क्या म्हणून तरी पूण तेजेर एक्शन जायना तरी पूण तें चलता. स्पीकर सर हितून इंटरनल इन्वॉल्वमेंट कितें तरी आसा अशें तरी म्हाका दिसता. इंटरनल इन्वॉल्वमेंट नासलें जाल्यार हें टोटल बंद जातलें आनी हें जबाबदारी मुखेलमंत्र्यान घेवपाक जाय. Just not block the website. Trace the source of the website and then book those people. You will find a recurring pattern of the same people being involved again and again under different platforms, under different names. नॉर्थ गोवा डान्स बार जायत नाही आनी थिंग काम करताय डान्सर म्हूण ते ह्युमन ट्रॅफिकूय आसपाक शकता तांकां म्हाका दिसता ताका वर्क विजा आहा म्हूण सो तांकां एक्सप्लॉटेशन जाता. These rates, everything is okay. But main just source आहे, जो main बसलो आहे, here to dismantle is very important because it is affecting us as tourism, as a hotel owner, it is affecting us and it is being a very big problem. 18 जून रस्त्याचेर 18 आसपा. सो नाव इट इज कॉल्ड कितें इट इज कॉल्ड द स्पा स्ट्रीट. ना 18 स्पा स्ट्रीट न्ही आतां ते 18 जून गेलो थंयच. आतां इट इज कॉल्ड द स्पा स्ट्रीट. स्पीकर सर डोंट टेक एनीथिंग लायटली. पूण इमेज ऑफ द स्टेट जर बरी उरतली जाल्यार यू हॅव टू रेग्युलेट इट. यू कांट अलाव इट टू बी रॅम्पंट. दुबय अशें आशिल्लें एक टायमार तांणी बंद केलें तें आनी ते रेग्युलेटेड इट. स्पीकर सर हांव इतलेच नोंदरेक हाडूंक सोदता ऑनरेबल लिडर ऑफ ऑपोजिशनाच्या बा विरेशाच्या पासून ऑनरेबल मेंबर आमी उलयता ते सगळी बरी गजाल आयना. आमी आमचे स्टेटीचें नांव काबार करता हितून हे जे आमी उलयता पळय ते. The cybercrime police have taken down, blocked 512 such escort service website URLs. Moreover, the social media monitoring cell of the cybercrime unit is actively monitoring such alleged website and taking preventive action. In 24, it is 8 altogether, accused arrested 18 and a victim rescued 19. In 2025, 8, all the cases under trial, accused arrested 18 and victim rescued 23. Till 2026, till 9th of March, 2 registered, 3 are arrested and victim 3 rescued. A special support prize like the earlier is urgently needed to revive interest in Goa's unique paddy farming chain. Speaker sir, सीएमाक सांगता ते पॅडी फार्मर जे आमचे आसात तांकां ते तुमी 22 रुपया पर केजी दितात परवडना. लोक आतां ती रुटीन शेती करना आनी आज अनएम्प्लॉयमेंट इतको जाल्लो आसा. जर हे शेती कडेन जर कोण घरान म्हणजे कोणाचे म्हणजे फॅमिलीन करता ते शेती बंद केला कित्याक फक्त इकॉनॉमिकली वायबल ना म्हणून त्या खातीर सपोर्ट प्रायस वाडोवपाचो. गोंय राज्यांत आनी भायल्या राज्यांत दुधाची जी रेट आहा तिचो अभ्यास करचो. आज भायल्या राज्यांत दुधाची रेट खूब वाडलेली आसा आनी वाडोवन दिल्ली आहा तांकां. पण आमच्याच राज्यांत आमकां ती वाडोवन मेळना. हेजेर माननीय मंत्र्यान थोडेशें आमकां सपोर्ट प्रायस वाडोवन दिवपाक लागून आयज उतर दिवचें. आम्ही ऑलरेडी बजेटान डिक्लेअर केला 1 एप्रिलांतल्यान तांकां जो सपोर्ट प्रायस दिता वो सपोर्ट प्रायसूय आमी वाडयता आनी तांकां मंथली पेमेंट दितले पळय न्ही तेजेर हांव सांगता आमी बँके कडेन ऑलरेडी टायअप केला. तेंचे पेमेंट जे आहा इन्सेंटिव्हचे तेय बी मंथली दिवपाचें हांव प्रोविजन करता. पणजे महानगरपालिका वेंचणुकीत मंत्री बाबूश मोन्सेराता सामकार उत्पल पर्रीकराचें आव्हान. बाबूश आनी उत्पलान तिसूय प्रभागांनी आपापले उमेदवार दवरल्यात ताका लागून मंत्री बाबुशा खातीर ही प्रतिश्ठेची लढाई जावन आसा. बाबुशा सामकार उत्पलाचें आव्हान. बाबुशाच्या टुगेदर फॉर प्रोग्रेसिव्ह पणजे पॅनला सामकार उत्पलाच्या आमी पणजेकार पॅनलाचें आव्हान. प्रभाग क्रमांक 26 5 उमेदवारांनी अर्ज भरल्यात पूण वसंत आक्षीकार आनी शुभदा धोंड हांचे मदीं मुख्य लढत. प्रभाग क्रमांक 27 विठ्ठल चोपडेकार आनी वासुदेव मनेरकार हांचे मदीं मुख्य लढत. प्रभाग क्रमांक 28 तिरंगी लढत पूण रुपेश हळणकार आनी घनश्याम नासनोडकार हांचे मदीं मुख्य लढत. प्रभाग क्रमांक 29 सँड्रा दा कुन्ना आनी लिबर्टा आचारी ह्या बायल उमेदवारां मदीं दुरंगी लढत. प्रभाग क्रमांक 30 सिल्वेस्टर फर्नांडीस आनी वैभव साळगांवकर हांचे मदीं दुरंगी लढत. फाल्यां 11 मार्चाक आमची इलेक्शन आसतली CCPची. सो सगळी प्रिपरेशन आमी केल्या. आमी पयलींच प्रिपरेशन करून रेडी आसता. आतां ऑल टुगेदर 30 वॉर्ड्स आर गोईंग फॉर पोल्स. सो तेतूंतले आमी रिजर्वेशन दवरल्या म्हणटा ती 10 विमेनाक आहा, 8 OBCक, 1 STक आनी जनरल 11 आहा. टोटल वोटर्स वोटिंगाक वयतले ते 32,496 आउट ऑफ वीच मेल वोटर्स आर 15,225 आनी फिमेल वोटर्स 17,271 आसा.
टोटल कॅन्डिडेट्स आमचे 69 आसा आनी पोलिंग बूथ्स आमी ऑलमोस्ट 48 सेटअप केल्ले आहा. टायमींग तुमी जाणा हेजो इलेक्शनाचो आसतलो 8 ते 5. ऑलमोस्ट आमगे 300 पोलिंग स्टाफ घातलेले आहा आनी ते भाशेन आमी जनरल ऑब्जर्वर्स अपॉयंट केल्लो आहा. अरविंद कुटकार म्हणटात त्यांनी एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर 2 जाण आहा. आमचे फ्लायंग स्क्वॉड जे आसतले ताजेर आमचे पुलीस आसतले आनी आमचे एक्झिक्युटीव मॅजिस्ट्रेट आसतले टू कीप अ वॉच. सो वी हॅव डिक्लेअर्ड ड्राय डेज फॉर इलेक्शन आनी कावंटिंगाक. इवन कॅम्पेनिंग वील स्टॉप 48 hours बिफोर द स्टार्ट ऑफ पोल्स. आनी आमचे कावंटिंग आसतले श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार. पोलिंग पार्टीज सगळे आमचे रेडी आहा. आयज सांजचे आमी डिप्लॉय करतले सगळे पोलिंग पार्टीज. पोलिंग स्टेशन ऑल्सो ऑल सेटअप. सो सगळ्यो मिनिमम एश्युअर्ड फॅसिलिटीज कितें आहा त्यो आमी रेडी केल्ले आहा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. Can the honorable minister place before the house the cabinet decision, the government order or the file approval authorizing the shifting of these projects? आम्ही थंयच्यान काडपाक कन्स्ट्रक्शन लायसन्साचे लेटरूय रिफंड मागपाक पंचायती कडेन दिले. पंचायतीन आमकां उत्तर दिलें जो पर्यंत ते बॅरिकेड तूं रिस्टोर करना तितले पर्यंत आमी तुका परत तुजे 1 कोटी रुपया परत दिवचे ना कन्स्ट्रक्शन लायसन्साचे. आता जो पर्यंत आमकां नवी सायट मेळना वी कॅनॉट शिफ्ट दोज थिंग्स ओवर देर. तुमगे हो डायरेक्टराचो ट्रान्सफर मातले आणि तुम्ही म्हटले की बाबा दिस लेटर इज नॉट व्हॅलिड. तुमगे किती गॅरंटी आहा तुम इन्शुरन्स दी की हे जाल ते फायनल इंटू कॅबिनेट अप्रुवल लागना. यू डू नॉट हॅव टू टेक अ डिसिजन. स्पीकर सर, जेन्ना मंत्री सायन मारता फायलीचेर, मुख्यमंत्री सायन मारता ताज्या उपरांत म्हाजो डायरेक्टर ते लेटर इश्यू करता. ओके. तीच फायली आमकां कॉपी जाय. तो कित्याक जाय? ती फायली आमकां कॉपी आमकां प्रेझेंट कर. आज ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हलच्या माध्यमातल्यान मुख्यमंत्र्याच्या अप्रुव्हलान वी हॅव कॅन्सल्ड इट. आता कसली कॅबिनेट? आता जेन्ना नवो प्रोजेक्ट येतलो, जेन्ना युनिटी मॉल नव्या जाग्यार वतलो, अगेन इट विल बी अ ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिसिजन, बट द लँड विच वी आयडेंटिफाय विल बी अ कॅबिनेट डिसिजन. 5 वर्सां पयलीं आमचो ऑनरेबल करीक 2020 रेजिनाल्डान विचारलेले, ताका याद आसतली. आनी तेन्ना उत्तर कितें दिलें की आमी फ्रूट बेरिंग ट्रीज जंगलान लायतले, तांच्या खातीर त्या माकड्या खातीर होणके काडून उदक बी दवरतले. सो म्हजो प्रश्न पयलोच विचारपाक आसा, तुमी एक्झॅक्टली डिपार्टमेंटाक ह्या विशया खातीर कितें कितें केल्यात आनी जर कितें केल्यात जाल्यार ताचो स्टॅटिस्टीक कितें, म्हणजे ताची इम्प्रुवमेंट जाला काय ना, काय आमी ह्या गोष्टी कांयच करूं शकना. ह्या वर्सा आमी कमीत कमी एक 5 ते 6 लाख आमी झाडां ऑलरेडी भितर जंगलान आमी लायिल्ले आसा. फ्रूट बेरिंग ट्रीज आनी वेगळ्या तरेचे स्पिशीज जे माध्यमांतल्यान ह्यो गांवां कडेन पावचे ना, पूण ह्यो गोश्टी करपाक एक कंटिन्युअस प्लॅन जाय. गव्हर्नन्स हांव आयज मंत्री आसलो काय आनी कोण पयलीं मंत्री कंटिन्युअसली एक प्लॅन आनी ताका स्पश्ट सांगलेलें आसा की तुमी एक कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन दिया आनी ह्याच सेशनान तुमकां जाय जाल्यार तेंच्या कडल्यान प्लॅन घेवन हांव फ्लोर ऑफ द हावजात टेबल करता. कारण हें फक्त बिचोली मर्यादीत काय बिचोली तालुका मर्यादीत ना, पूण हें सगळे कडेन हो प्रॉब्लम जाल्लो आसा. उत्तराचे फुडें वचून हे टायम बाउंड इम्प्लिमेंटेशन आमी कशें करतले आनी हें अख्खे गोंयभर जे खंय आमकां खेतीचो प्रॉब्लम जाता. In looking at what Kerala is doing, what Karnataka is doing, 25 years across all the constituencies, there is no policy. So will you come with this framework? मन्नी LOP क्वेश्चन विचारानी. Yes, will you come with this conflict management framework? We need a policy because it is not only monkeys, you have cheetahs, you have tigers, everyone are coming out. Just suggest Kelia that there should be a proper structured framework. I totally agree with you that there should be a totally proper framework. But let me discuss with the Honorable Chief Minister that and get these policies, what are actually being implemented in other states and what is the structured format in other states. And I can assure you that we will call for this immediately. I will ask the PCCF to call for it immediately during this course of the session. तू सिरियसली घे नाल्यार आज मेन्शन करून परतून विचारून म्हणा. ठीक आहे सर. ऑनरेबल मेंबर एल्टन हांचे सांगलेलें आसा, आतांच एलओपीन जे सांगलेलें आसा की हांवें आतांच सांगलां की ह्या सेशनाचे पयलीं म्हाका पॉलिसी जर सांगलें दुसऱ्या राज्यांतले हाडून ताबडतोब हाडपाक लायता, ताका आयजूच सांगता मेल धाड म्हणून तेंचे कावंटर पार्टाक. जे कितें बरे प्रॅक्टीस आसा ते इम्प्लिमेंट करपाक हरकत ना. Specific question. Have you made a study? And if you have made a study, give me the locations exactly where ecotourism can be done. नॅचरल एरियाज, गांवांनी, वॉटरफॉल, ज्या जाग्यांचेर सगळें नेचर आसा त्या जाग्यांचेर वचप, थंय सांबाळून आमी पर्यावरण राखून पर्यटन करप, लोकल कम्युनिटीजांक सपोर्ट करप आनी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट प्रमोट करप ह्या हेतूंतल्यान आमी
इको टुरिजमाची भाशा उलयता. इम्पॉर्टंट म्हणलेलें गार्बेज कितकोन हें करतलो, हाव will you take care of the garbage, how will you identify, I have asked you identification in the name of ecotourism आणि हुंय स्ट्रक्चर येतले नॅचरल तुगेले हॅबिटॅट पासून ते उडयतले तेका लागून आनी गार्बेज तेन सगळे उलयलें बाबा गार्बेजी लागून तुवें कितें स्टेप्स केले. जे प्रमोशन आमी डेस्टिनेशन्स करता त्या जाग्याचेर प्लास्टीक वेस्ट मॅनेजमेंट सगळें करपाक आमी आयदर द ऑपरेशन एंड मेंटेनन्स मनीस जो आसा तो करता नाल्यार टुरिजम डिपार्टमेंटात GTDCचे मनीस थंय क्लियर करून दिता. आमी जे प्रमोट केला आर ट्रेल्स ट्रॅक्स वॉटरफॉल्स हे जे एक्झिस्टिंग नेचर आसा तेच नेचर दाखोवपाचो आमचो लोकां खातीर प्रयत्न आसा. Geomorphological features. So these 7 features has to be scientifically mapped and documented so that this can help the ecotourism. ताणे समज वॉन्डर काढल्या ते लिस्ट घेऊया मुख्यमंत्र्याकडे उलोवन आम्ही वी विल एन्श्युअर वॉट एव्हर हॅज टू बी डन अहेड वी विल लुक एट इट. ताणे जे लिस्ट दिला Ecotourism. ताणे जे लिस्ट दिला ते शेअर करचे. Any one normal safeguard that protects specifically ecotourism site from over tourism in Goa. शेवटी इको टुरिझम म्हणपाक रोहन खंवटो एकटो घेवन बसूना. इट इज द ऑल 40 MLAs टू कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द पॉलिसी एंड द अदर स्टेक होल्डर्स. सो तेन्ना तुम्ही सगळे तुमचे लिस्ट दिवचे जाता इतले मॅक्झिमम लिस्ट वी विल पुट इट टुगेदर. ते नाका हे नाका भाषा नाका आणि हावजान दाखोवपाक पॉलिसी केन्ना येतली. Are you going to destroy the पॉलिसी आता ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस पॉझिटिव्हली लुक एट द पॉलिसी हांगा पॉलिसी काडिल्ली जाय माय गांवार वचून रस्त्यार वचून पॉलिसी म्हणून संध्या चव्हाण हे बायलेक आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन्स कोर्टान लायफ टायम इम्प्रिझनमेंट हे सेंटेन्स दिला. कित्याक 2019 वर्सा तिणे आपल्या घोवाक जो नेव्ही ऑफिसर आसलो आनी ती वास्को रावताली तेन्ना तो सोरो पिवन येता म्हूण हे बायलेन ताका दांड्यांनी मारलो आनी ताचे कुडीक सुमार 35 गावे मेळले. ते उपरांत ताका हॉस्पिटलान व्हेलो पूण जेन्ना हॉस्पिटलान तो ट्रिटमेंट घेतालो तेन्ना ताका मरण आयलें. तर हे केसीक लागून आयज कोर्टान संध्या चव्हाण हिका लायफ टायम इम्प्रिझनमेंट दिला. तशेंच तिका फायन दिला 50,000 आनी जरी तर ती फायन भरना जाल्यार तिका 6 म्हयने रिगरस इम्प्रिझनमेंट अशी जजान ऑर्डर दिला. प्रुडंट मिडिया खातीर सावे डायस. सकाळपासून भाविक येत आसात. ह्या फावट ट्रॅफिकाचो अरेंजमेंट केल्लो आमी पार्किंगाचो तो सक्सेसफूल जाला. पोलिसांनी ह्या फावट बरो नीट धरला आणि सगळें सिस्टमॅटीक चालू आसा. दिसतालें की शाळेच्या कारणाक लागून लोक कमी जातले किंवा एक्झामी आसा हेका लागून काळ कमी जातले तशें कांय ना. पूण दामबाबाचेर विश्वास दवरून प्रत्येक जाण आपल्याक जाता तशें येवन हांगा गुलाल खेळा आनी आपली जे मागणी आसा ते गुलाल रुपींतल्यान दामबाबा कडेन मागला आनी दामबाबान तसोच तेंचेर आशिर्वाद दिल्लो आसा. आमी कित्येक वर्सां हांगा दामबाबाच्या दर्शनाक येतात आनी कित्येक वर्सां भावेश जांबावलेकराचो माटो म्हणल्यार फेमस. पयलीं दर्शन दामबाबाची घेतात आनी मागीर माटवान येतात. दामबाबाचो मोग आनी भावेशाचो मोग ह्या मोगान सगळे जांबावले येतात. खूब वर्सां आयकता पेपराचेरूय पळयता जमालो व्हडलो गुलाल जाता आनी आयज प्रत्यक्षान म्हाका पळोवंक मेवळें. सुबेज लोक हांगा येवपाचे आनी दामोदराचें दर्शन घेवपाचें. श्री रामनाथ दामोदर महाराज की जय.